मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो आयच्या मणका मोतयां कार्यावळींत तुमकां खिरीतपणी माये मोगाचो आनी उरबेवरीत येवकार. सदांचेच भशेन हे कार्यावळीक हांव सुरवात करतां. तुमचे बरोबर थोडो वेळ सारूंक म्हाकाय खुशालकाय भोगता. तेच भशेन जायते आमचे पालकाचे खांबे आमचो पालक वयर काडूंक वावुरतात. थोडे आमचे मदें जायतो वावुरल्या उपरांत पोटा पासून खंय तरी पयस वचचें पडटा. असोच एक कलाकार जाणें तियात्र सर्तींनी एक वेगळी नामना मेळयल्या आनी आतां तो परदेसांत आसा, दुबयच्या शारांत आसा. म्हणटच थंय ताणें आपले जाता तितलें योगदान कशें दिवन पालकाक एक वेगळे पद्दतीन खान मारलो. फाटींच आमी पातकांचें फारीकपण चुकोना हो एक तियात्र लोकां मुखार हाडलो. तातूंत ताणें एक मुखेल भुमिका कशी केली, जायतो तियात्राचो भार आपल्या आंगाचेर घेतलो. म्हणटच नाकेश बाब आयच्या मणका मोतयां कार्यावळींत तुका येवकार. ते अजून बाब देव बरें करूं. तुमी म्हाका मणका मोतयां कार्यावळींत वांटो घेवंक सवयक दिलो म्हणून. आनी तसोच कॅमेरामॅन सावयकूय म्हज्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रुडंट मिडिया हाचेर मणका मोतयां जी कार्यावळ पळोवंक तयार जाल्यात तांकांय म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. तयार जाल्यात म्हटलां, पूण दर फावटी ही कार्यावळ येता तेन्ना युट्यूबा वयल्यान पळोवपी होच मनीस म्हणटच तिवूय म्हाका खूस भोगता. तर नाकेश बाब, आमचे जायते आमी बरोबर वावुरल्यात. थोडो भोव ह्या पालकाची आमी सेवा केल्या. तरी आसतना थोडे भोव वयर सकयल जालें आनी खंय तरी पोटा पासत तुका वेचो पडलो. अशें म्हणून तो ओगी बसोंक ना. जी कोंकणी कांतारां, आमची जी कांतारां आसात ती ताणें जायते सुवातेचेर ती गावंक सुरवात केली. जायत्या जाणांचो सांगात घेतलो आनी तांकांय आपल्या बरोबर घेवन गेलो. म्हणटच सुरवातेकूच आमी तुजो गल्फांतलो थोडो अनुभव आयकूंक सोदताले. गल्फांत म्हटल्यार पयलो हांव कुवेट गेलो. कुवेट एक 1.5 वर्स हांव थंय कामाक आशिल्लो. पूण त्या 1.5 वर्सां भितर म्हाका कुवेट कांयच करूंक मेळोंक ना. जायते तियात्र घोड्यान येताले पूण हांव आसलो तेन्ना थंय तियात्र जालें ना आनी म्हाका तो संदी मेळोंक ना. कुवेट सोडून हांव परत गोंया आयलो आनी गोंयच्यान जेन्ना हांव परतो दुबय गेलो तेन्ना कॉमेडियन फिल्पान एक शो केलो, म्युजिकल शो इन कुवेट. तेन्ना म्हाका कॉमेडियन फिल्पान फोन करून सांगलें तूं आपलो हो शो कंपेर करपाक दुबयच्यान कुवेट येवचो पडटलो. हांवें म्हणलें कसलीच हरकत ना आनी ताणें म्हाका सगळी टिकेट बी धाडून हांव हो शो कंपेर करपाक कुवेट गेल्लो. सो तेन्नाच्यान मागीर दुबय मागीर वेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटाले जायते पंगड आसात ते. तेन्नाच्यान हांव थंय मागीर मिस्तूर जावपाक लागलो. आनीक मागीर निकी दे आंबोरान हाणें एक तियात्र भायर काडूंक चिंतलें. ताणें म्हाका एक संदी दिली त्या तियात्रांत भाग घेवंक. आनीक म्हज्यान जाता तशें हांवें त्या तियात्राक सगळो हातभार लायलो आनीक ताचो निकाल तुमी पळयला आसतलो. हाचेर थोडे भोव म्हाका उलोवंक जाय. पूण त्या आदीं नाकेश बाब, तुवें जायतीं गोवन रेस्टॉरंट्स जावं जायते गोवन क्लब्स जावं अश्यो जायते आसता की गोंयकार उलपोटी घालून थंय वेतात आनी जायत्यो गोंयच्यो डिशीस गोंयांत तयार करतात. तसलीच खाणा जेवणां थंय मेळटात. असलो थोडो अनुभव सांगशी त्या सुवाते वेलो. जायते रेस्टॉरंट्स आतां आसात जीं गोंयकारूय चलयतात आनी गोंयकार थंय काम करतात. त्या रेस्टॉरंटांनी खरें म्हटल्यार गोंयचे प्रात मेळटात, जेवण मेळटा. आनीक थंय खाशेलेपण म्हटल्यार एक संगीतकार थंय आसता, वन मॅन बँड कसो. आनी गोंयकार चड करून त्या रेस्टॉरंटांनी वेतात. हें संगीतूय आयकूंक मेळटा आनी तें जेवणूय जेवंक मेळटा गोंयचे रुचीचें. आनीक थंय कांतरां म्हणल्यार आदलीं आमची क्रिस पेरी, लॉना अशीं कांतरां जेन्ना तूं ती कांतरांचो तुजो साद जेन्ना तुज्या कानार पडटा आनीक जेवण जेवता तें सगळें रुचीक लागता. एक गोंयकारपण परत जागें जाल्ल्या भशेन जाता. त्या परसत लोक जायतो ह्या रेस्टॉरंटांनी वेता, चड करून थर्सडे, फ्रायडे. आनीक ह्याच पासत हे एक रेस्टॉरंटांनी जेन्ना ही कांतरां आमकां आयकूंक मेळटात
त्या उद्देशीन कोंकणी जिवी उरता आनीक वयर सरत पावता अशें म्हाका दिसता. हें एक तरेचें. त्या भायर आनीकूय प्रोग्राम जातात, ते स्पेशल जे प्रोग्राम करतात आमी, जावं सांजांव करतात, बेंड्रा फेस्त करतात, थंय जायते गोंयकार एकठांय जातात. आनी जेन्ना गोंयकार एकठांय जाता तेन्ना गोंयकारपण दिसून येता. जायत्यो कांतारां म्हणटात, नाचतात. एक गोंयकारांचे जशे परेन उमेदीन आसतात ती उमेद थंय पळोवंक मेळटा. आनी त्याच पासत त्या कार्यावळींनी गोंयकार येतात. खरेंच सांगतलो म्हटल्यार एक नाकीश बरो कलाकारच न्हय पूण एक बरो कांतोरिस्ट. ह्या खिणांत म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्साक म्हणजे कांताराच्यो 4 ओळी. म्हजें एक 8 वर्सां पयलीं एक आल्बम रिलीज जाल्लो, म्हजो आल्बम न्हय आनी कोणाचो. तातूंत हांवें एक कांतार म्हटलेलें नीज मोग म्हणून, काळीज आल्बमांत. ताच्यो 4 लायनी हांव म्हणटा. आनी हें कांतार युट्यूबाचेर जायतेच फामाद जालां सांगपाचें म्हटल्यार. चड करून बोटीचेर जे असतात तांचें हें सारकेंच फेवरेट कशें जालां. ताच्यो 4 लायनी हांव म्हणटा. नीज मोग तुवें म्हजो केलो, मोगाक तुवें सांगात दिलो, खरो काळजांत हांव मोग म्हजो करून सासणाक म्हाका भेटयलो. पूण खऱ्या तुज्या मोगाचो वालोर हांवें ना केलो. आतां हांव रडटां, दुखां गळयतां, तुजीच वाट पळयतां. रडटां आयज हांव दुखांनी रडटां, उपकार तुजो नियाळटा. खंयसर तूं म्हाका मेवतेलें, चिंतून फुगार हांव जातां. तर नाकेश बाब तुजे बरोबर खूब बरें दिसता. सांगचें म्हटल्यार आमचे गोंयचे थोड्या तियात्रांचो तुका अनुभव आसा. गोंयच्या तियात्रांनी तूं न्हेसला, तूं सर्तींनी जायतो न्हेसला, जायतीं इनामांय घेतल्यात. म्हणटच थोडें एक धांवतें अशें आमच्या ऑडियन्सांक. हय, गोंयांत आमी जाणात जायते तियात्र बरोवपी आसात. आदीं थोडे आशिल्ले पूण आतां भरपूर जाल्यात. जेन्ना म्हाका तियात्राची गोडी लागली तें हांव ल्हानपणासान तियात्र पळयतालो. सो तियात्रांत भितर सरतना आमी गर्देंतल्यान ते भितर सरप तिकेट काडिनासतना भितर सरले माचयेच्या सामकारावर रावन तियात्र पळयताले. सो तियात्राची गोडी ऑटोमॅटिकली म्हज्या आंगांत आयली. आनीक तियात्र जेन्ना हांव पळयतालो तेन्ना हांव सगळेच तियात्र पळयतालो ल्हान आसतना. म्हणजे इस्कॉलाक वतालो तेन्ना पॅट्रीक दोरादो जावं रुझार्ड रॉड्रिगीज, रोज फॉन हांचे सगळे चडशे तियात्र हांवें पळयल्यात. आनी त्या अणभवांतल्यान म्हाका अशें दिसता की तेन्नाच्या आनी आतांच्या तियात्रा मदें जायतो फरक जाला. पूण जितलें हें जावपाक जाय, सुदारप जावंक जाय आसलें तें आजुनूय जावंक ना. कला अकादमी तियात्र कॉम्पिटिशनांत हांवें उणेंच म्हणल्यार 12 वर्सां भाग घेतला. आनी कला अकादमी तियात्रांत जो कलाकार भाग घेता तो सगळे डिपार्टमेंटाची शिकवण घेता. जावं बिजलेची येवजण, संगीताचे डायरेक्शन, स्टेज सेटींग, सगळी ताका एक आयडियार कशी मेळटा. आनी तातूंतल्यान तो एक बरो कलाकारच न्हय पूण एक बरोवपी जावपाक शकता, डायरेक्टरूय जावपाक शकता.
सो तातूंतल्यानूच म्हाका भरपूर अनुभव मेळ्ळा आनीक तो हांवें जायते कडेन उजारूय केला. म्हजो असो हांवें एक तियात्र बरयल्लो वांटे आमच्या गांवांतूच दाखयल्लो आनीक तातूंत बाय आमचे स्वर्गेस्त आंतोनेत दे कालंगूट आनीक बॉनी पेरेरा हांणी म्हाका भरपूर आदार केलो. तांची मुखेल भुमिका आशिल्ली आनी भरपूर ताणें म्हाका आदार केलो. तसो रुपेश जोगले, एडवर्ड, मागीर कॉस्तांज इस्तेबिरो हांणी म्हाका इतलो आदार केलो की तो आमचो तियात्र आमच्या गांवांत एकूच शो जालो पूण एकदम बरो जाल्लो. आनीक उपरांत तोच शो जो रुपेश जोगलेन आपल्या गांवांत लोटले केलो. सो अशे तरेन तेन्ना तो एकूच हांवें तियात्र बरयल्लो. मागीर कामाक लागून मागीर तूं जाणा कशें बिजी उरतात ते त्या पासून हांवें मागीर रावंडाच्या तियात्रांकूय म्हाका ऑफर आयिल्ली पूण हांवें ती घेवंक ना. म्हाका दिसलें की हांवें थोडें कितें करूंक जाय पूण बरें करूंक जाय. मागीर जेन्ना हांव दुबय गेलो तेन्ना उणेंच म्हळ्यार 10 वर्सांनी म्हाका पातकांचें फारीकपण ह्या तियात्रांत वांटेकार जावपाची संदी मेळ्ळी. आनीक म्हाका हांव जेन्ना त्या तियात्रांत भाग घेतलो तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की ह्या तियात्राक बरो स्टँडर्ड हाडूंक जाय. तेन्ना हांवें भरपूर काम केलें, तुवेंनूय काम केलें, आमी सांगातान काम केलें. पूण हांव थंयच आशिल्ल्या कारणान म्हाका तातूंत चड वांटो घेवंक मेळ्ळो. तूं गोंयांत आशिल्लो तें येता म्हणल्यार वेळ जावपाचो. पूण आमी इतलें प्रॅक्टीस केल्लें, एकदम बरें प्रॅक्टीस केल्लें आनीक तें आमकां दिसलें. शो जालो म्हणटच आमकां जायते जाणांनी म्हटलें येवन शो एकदम बरो जालो, सारको कला अकादमी स्टायलीन जालो, बरें स्क्रिप्ट, बोरींग कांतरां असली तुस्त जेन्ना तुका मेळटा तेन्ना तुका कळटा हय आनीक कलेची वाड जाता. आनीक आमचो तियात्र पयलीं जाल्ले त्या तियात्रांक पासून लोकांनी सोर केलो आनी इतलें म्हळ्यार अरे तांच्यावन तुमचो तियात्र एकदम बरो जालो म्हणून. आनी आज पासून लोक उगडास करता पातकांचें फारीकपण एकदम बरो जालो तियात्र म्हणून. हय नागेश बाब, म्हाका उगडास आसा कारण ह्या कॉन्सेप्टाचेर, ह्या तियात्राचेर आमी खूब आदींतान तयारी केली. ताचो हांवें एक मॉडल तयार केलो की स्टेज कशी आसतली, कशें आसूंक जाय. तूं म्हजें फूल, तूं एक बुलबूल, तुज्या मोगान हांव जाणागूल, तुजे मुखार म्हणटा म्हज्या हांव जमनीची धूल. नाकेश, आमी खंयचोय एक विशय हाताळटा आसतना थोडे फावटी आमकां ताचेर अभ्यास करचो पडटा जावं थोडो ताचेर रिसर्च करचो पडटा, जाच्या उद्देशी तो जो विशय आसा तो बरे भशेन आमकां हाताळपाक जावं ताचें इम्प्रोवायजेशन, थिएटरांच्या भाशेन म्हणटलो जाल्यार इम्प्रोवायजेशन. तर ह्या इम्प्रोवायजेशनाचेर थोडे बहुत तुज्या लागच्यान हांव जाणा जावंक सोदतालो. एक तियात्र आमी आतां तियात्राचेर उलयतात म्हणजे हांव म्हणूंक सोदतां तियात्राचेरूच उलोवया आमी. आतां एक तियात्र समज तूं मांडूंक सोदता, ताजें मुखेल मूळ जें आसा तें स्क्रिप्ट जर बरें स्ट्रॉंग आसत तातूंत सगळें ऑटोमॅटिकली बरें जाता. सो स्क्रिप्ट बरयतना एकूच पावटी बरयलें आनी तें जालें अशें म्हणपाक जायना. स्क्रिप्ट बरयलें परत रिरायट करपाक जाय. एक पावटी न्ही, 2-5 पावटी पासून रिरायट केलें न्ही स्क्रिप्ट, तें स्क्रिप्ट इतलें फायन जाता. एक पावटी आमी सुरवातेक एक पावटी बरयलें, येद्दो व्हडलो समज पॅराग्राफ बरयलो, तो मागीर दुसरे पावटी बरयता तेन्ना इम्प्रोवायज जाता, बरे डायलॉग येतात, बरीं उतरां येतात. तशें करून तर स्क्रिप्ट बरें सामकें इम्प्रोवायज करून स्क्रिप्ट बरोवपाकूच चड वेळ घेतलो जाल्यार तें स्क्रिप्ट इतलें स्ट्रॉंग जाता आनी तातूंतल्यान तुका सगल्यो फुडल्यो गजाली थाऱ्यार पडटात. डायरेक्शन बरें जाता, लायट इफेक्ट्स दिवपाक मेळटात, स्टेज सेटींग कशें करूंक जाय ती पासून बरी येवजण जाता.
सो म्हजे हिशोबान स्क्रिप्ट हें सारकें बरें जावंक जाय, जाता तितलें इम्प्रूव करूंक जाय. नकेश बाब, आतां स्क्रिप्टाचेर म्हणटा आसतना समज हांवें एक स्क्रिप्ट बरयलो आनीक हो स्क्रिप्ट म्हज्या विचाराचे सारके मनीस आसात, तांच्या एक 3-4 मनशां बरोबर ताचेर भासाभास केली जावं तांच्या लागीं दिलो, तर हाचेर आमी परत बसूया, ताचेर परत आमी भासाभास करूया, जाल्यार तांचेय विचार तातूंत मिसळ जावन आनी कितें बरेपण येवंक शकता. जरूर, आनी तशें जावंकूच जाय. एक स्क्रिप्ट एक बरयलें जेन्ना सगळ्या कलाकारांक घेवन आमी रिडींग करतात तेन्ना सगळ्यांचें सजेशन घेवप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सगळ्यांचें सजेशन घेवंकूच जाय. कित्याक एक बरयणार जेन्ना बरयता तेन्ना तो आपलो बरयत रावता, खंय तरी कितें चुकपाक शकता, तें सगळ्यांनी वाचलें म्हणटच कितें जाता ती चूक नदरे येवपाक शकता. थोडे फावटी थोडे पॉयंट्स जॉयन जायना, जुळनात. हांवें बरयलां तें सारकें अशेंच दिसता, पूण दुसरो जेन्ना वाचता जावं एक फावटी प्रॅक्टीस पासून करपाक लागली तेन्ना दुसरे बारीकसाणेन पळयतात तेन्ना तांकां दिसता हें अशें जावपाक जायना, तेन्ना थंयच आमच्यांनी करेक्शन करपाक जाता. आनी तेंच आमच्या पातकांचें फारीकपण तियात्राक अशें जालां. म्हणजे सगळ्यांनी कितें केलें, सगळ्यांनी वांटो घेतलो, सगळ्यांनी आपलोच तियात्र कसो खांदार मारलो आनी त्याच पासून त्या तियात्राक भरपूर इम्प्रोवायजेशन जालें. नकेश बाबा, आतां आमी म्हणटात की तियात्र म्हटलो काय ना, तो त्या तियात्राचो जो तेंप आसा, काळ, खंयच्या काळांतलो हो तियात्र, ही स्टोरी केन्नाची, जावं ह्या स्टोरीन कसले कलाकार आसात, त्या कलाकारांची परिस्थिती कितें, तांचें शिकप कितें, जावं तांचो स्वभाव कसो, तांची संस्कृती कितें, हाचेर थोडे आमी भासाभास केली जाल्यार. जरूर, स्क्रिप्ट बरयलेंच म्हणून जायना, पूण स्क्रिप्ट बरयतना तुवें ध्यानान आनी मनान दवरूंक जाय बाबा तूं खंयच्या काळाचेर तो तियात्र बरयता, सिच्युएशन्स कितें, ते प्रमाणे तुका कस्ट्यूम डिझायन करचे पडटात, कॅरेक्टरांक नांवांय तशीं दिवचीं पडटात. बेश्टेंच एक 60-70 वर्सां पयलींची स्टोरी मांडली आनी तुवें माचयेर समज झगझगीत लायट्यो दाखयल्यो जाल्यार तें चलचें ना, तशें जायना. सो म्हणटच स्क्रिप्ट आसा तें बरयतनाच तुवें फुडें आपूण कसो वतलो तें एक बारीकशी स्क्रीन प्ले अशी बरोवंकूच जाय, तेन्ना फुडें वचपाक सामकें इजी जाता. एक फावटी गरज नासतना आमी तांबडी लायट वापरता जावं तांबडे कपडे वापरतात, तो सीन जो आसता ताचो टेम्परेचर वेगळो आसता, ताचें सिच्युएशन वेगळें आसता, तातूंत जे कॅरेक्टर आसात त्या कॅरेक्टरांचो स्वभाव वेगळो आसता, तरी पूण आमी नाका जाल्ले कपडे वापरतात. त्याच पासून हांव म्हणटा जे जाणी कला अकादमी तियात्र कॉम्पिटिशनांतले तियात्र पळयतात त्या तियात्रांनी सगळ्या डिपार्टमेंटाक प्रायजीस कित्याक असतात तर ते बेस्ट लायट इफेक्ट्स, बेस्ट डायरेक्शन जावं सगळे बेस्ट कस्ट्यूम्स आसतात, ताका तो इनाम खाशेलेपणी दवरलेलो आसता. कित्याक ते स्टोरीक लिंक जाता काय ना ते प्रमाणे ते इनाम दवरल्यात, नाजाल्यार इनाम दवरपाचें नासलें. आनी ह्या तियात्रांनी खरें म्हटल्यार तुका सगळें पळोवंक मेळटा. कला अकादमी तियात्र कॉम्पिटिशनाक जे तियात्र आसात तातूंत तुका जायतें शिकपाक मेळटा. फकत एक्टींग केलें म्हणून जायना, ते तियात्र पळोवनूय तुज्यान जायतें शिकूंक जाता. आनीक तें आमकां हे कमर्शियल तियात्रान दिश्टी पडना जायते फावटी. ना म्हळ्यार आमी आतां आमचे 125 वर्सांचे तियात्राचो इतिहासाचेर आमी नदर मारता आसतना तुवें पयलीं म्हटलां की आदीं जे तियात्र जाताले आनी आयज जाता तातूंत कांयच फरक ना, तेच भाशेन ते चलतात. पूण हो पालक तर वयर सरतलो जाल्यार आमी थोडें भोव इनोवेशन जावं आधुनीक पद्दतीन ताचो वापर करून केलो जाल्यार बरे भाशेन तें जावं येता. त्याच पासून हांवें म्हटलां पयलीं चलताले तशेंच आमी आज पासून तियात्र करतात, पूण थोडे म्हणटात तें फॉर्मेट आमचें तशें उरोवंकूच जाय म्हणटात. पूण तशें म्हाका जाल्यार तशें दिसना, आमी इम्प्रोवायजेशन करपाकूच जाय. माचयेर एक नवें कितें तरी दाखोवंक जाय. प्रेक्षक तुका तियात्रान येतात, आतां अशेंच तियात्र कितले तेंप पासून चलतले हें कोणाचें सांगूंक जायना. कित्याक आतां तियात्राक ऑडियन्स येता, आदले भाशेन दिसवाड्याच्या कामाक वचपी तेच तियात्राक येता अशें ना. आतां तियात्राक येतात दोतोर येतात, इंजिनियर येतात, बरे व्हडले मनीस येतात. आनी जेन्ना ते तियात्राक बसतात तेन्ना ते कितें तरी तांची अपेक्षा आसता, कितें तरी तियात्रांनी बदल येवंक जाय असो. आनी हो बदल म्हाका दिसता, म्हाका सांगून दिसता, हांवें एक फामाद डायरेक्टरा लागीं हांव मुजरत उलयलो हे बाबतींत. म्हणजे हांवें ताका कितें म्हटलें, तुमी अशें तियात्र काडटात,
तुमचो लोक तियात्र पळोवंक येताच. सो तुमी चेंजीस कित्याक हाडिनात? थोडी एक चेंजीस हाडपाक जाय. लोकांक थोडी शिकवण दिवन तांकां एक गोडी लावन तांकां तियात्राक हाडूंक जाय, चेंजीस करून. तो म्हाका म्हणूंक लागलो कितें, आमी जायतें करूंक शकतात पूण लोक मानून घेवचो ना. म्हणजे आतां तियात्र पयलीं जातालें तशेंच करूंक जाय आनी फुडें तशेंच करतले असो ताजो हेतू. हय, आतां ते भाशेन आमी करूंक जाय हाचेर हांव सहमत ना. जरी तर आमकां कितें तरी नविदाद हाडूंक जाय जाल्यार दर एका डायरेक्टरान जावं रायटरान आपल्याक जाय तें लोकांक दिवपाचो प्रयत्न करूंक जाय. लोकांक जाय तें आमी तांकां दिवप म्हणजे तांच्या परस आमी सुप्रियर न्हू, लोक सुप्रियर. हां, आमकां जाय तेंय दिवन तांकां पळोवंक जाय न्हू, नाजाल्यार कशें जातलें. आतां आल्फी फॉर एग्जाम्पल आल्फी तियात्र सर्तींनी वेता आनी हालीं तो आपलो तियात्र घेवन रावणाकूय भायर सरला. कांय न्हू म्हळ्यार तो 20-25 शो अशेंच करून वेता. तर आल्फी लागच्यान आल्फीचो तियात्र जे कोण पळयता तांकां दिसता की हें कितें तरी नविदाद, हातून कितें तरी बदल जाला, हें लोकांक बरे तरेन दिलां. हातून नावास्तीक अशे कलाकार नात पूण नवे कलाकार जे उत्पन्न जाल्यात तांचे लागीं जे नावास्तीक कलाकार आसात तितलेच तोला मोलाचो तांचे लागीं कला आसा. तांणी हे तियात्र तुवें आतां आल्फीचें नांव घेतलां, हो एक बरो बरोवपी. हांव जाणा ताजें तियात्र पळोवन कला अकादमीन तियात्र कॉम्पिटिशन आनी तशें जायते तियात्रीस्ट आसा जाणी तियात्र कॉम्पिटिशनांत भाग घेतला आनी बरे तियात्र दाखयल्यात. आनी हे तियात्र गांवांनी जायते जाल्यात लोकांनी मानूनय घेतल्यात. पूण असले तियात्र आमचे प्रोफेशनल तियात्रीस्ट करूंक फुडें सरनात. कित्याक तें म्हाकाय सोजमना. थोडे म्हणटात लोक मानून घेनात, पूण थोडें करून समज आमी लोकांक दिवंक लागले, हे डायरेक्टरांनी दिवंक लागले जाल्यार लोक मानून घेतलो अशें म्हाका दिसता. आनी तियात्राचो दर्जो वाडटलो आनीक एक तियात्र आतां इतलो पावलो जाल्यार तो आनिकूय मुखार पावतलो. आनीक दुसरी गजाल म्हटल्यार आतां तियात्र पळोवंक जे येतात प्रेक्षक आसात तातूंत तरणाटे चड दिश्टी पडनात. तुवें नोट केला जाल्यार खबर ना, तरणाट्यांक आमचेशी ओडून घेवपाचो आमी केन्नाच प्रयत्न करूंक ना. तांकां आतां आमी लोकांक जाय तें आमी दिवपाचो प्रयत्न केला, पूण तरणाट्याक आमचेशी ओडूंक, जे यूथ आसात तांकां आमचेशी ओडूंक आमचे लागीं कितें आसा तें सारकेंच गरजेचें. आतां ताजेर एक चिंतपाची चड गरज आसा. कित्याक हो तरणाटो समज आतां तूं तियात्र पळोवंक येना जाल्यार 10 वर्सांनी हे तियात्राचो फुडार कितें हो एक व्हडलो प्रश्न जावन आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसता. She walks like a lady from Africa. She talks like a lady from America. She shakes like a lady from Jamaica. Yeah, she's the lady that I love. She's the lady from Goa. 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 नागेश, आदल्यांची म्हणणी आसा आनीक हें सोत थोडे आमी सगळेंच आदलें सोडून दिवन सगळींच नविदाद करुया अशें म्हणनात. थोडे भोव आमकां राखपाची गरज आसा की शीत शिजलां काय शिजोंक ना हें पारकितलो जाल्यार आख्खें तपासूंक गरज ना. एक चिमटी मारली जाल्यार तें समजता. तेच भाशेन कलाकाराची ताकद जावं रायटर बरोवपी जो आसा ताची ताकद आनीक तुजो कोंकणीचो मोग, पालकाची सेवा हें तुज्या धाकट्या कर्तृत्वा उद्देशीं जावं कर्तृत्वा उद्देशीं आमकां दिश्टी पडटा. आनीक हो मनीस खंय पावतलो हें समजता. तेच भाशेन म्हाकाय तुज्या लागच्यान जायत्यो अपेक्षा आसल्यो आनीक हालीं तुवें जायत्यो अश्यो नॉवेल्टी अशें आधुनीक कितें तरी करपाचो तूं प्रयत्न करीत आसा. आनी हालींच तुजो एक युट्यूबाचेर आमी व्हिडिओ पळयला. त्या व्हिडिओचेर तुवेंच सांगल्यार बरें. हय, सांगपाचें म्हटल्यार हांव उत्तोड्ड्या जेन्ना जल्मलो
तेन्ना म्हजे सगळे शेजारी कॅथलीक भाव म्हजे इस्कॉलांत गेलो कॉलेजींत गेलो चडशे म्हजे जे फ्रेंड्स आसात ते 95% सगळे फ्रेंड म्हजे कॅथलिक्स आनी त्याच पासून म्हाका हांव कॅथलिक्सां मदें चड जुळ्ळो आनी म्हाका दिसलें की इतले म्हजे फ्रेंड्स आसात इतले जे कॅथलीक आसात जाणी म्हाका इतलो मानून घेतला हांव कितें शो करता कितें करता तें मानून घेतला म्हाकाय दिसलें तांकां कितें तरी दिवंक त्या पासून एक दीस हांव ऑफिसांतल्यान भायर सरतना दुबय म्हाका एक 4 लायनी बरोवन दिसल्यो त्यो हांवें बरयल्यो आनीक हांवें त्यो आमचो बाब मेस्त्री रामेरो हाका धाडले रामेरो बाब म्हटलें अशें अशें आसा हें कांतार आसा बरयल्लें पळय कितें करूंक जाता जाल्यार आमी ट्राय करया म्हूण सांगलें रामेर म्हणपाक लागलो ओके गो हेड मुखार वच म्हणपाक लागलो आनीक आमी चिंतनासतना आमी ताजेर काम करूंक लागले रामेरोन म्युजीक केलें आनीक शेवटाक आमकां दिसलें की हाचो व्हिडिओ केल्यार चड बरें जातलें आनीक व्हिडिओ करपाक कारण इतलेंच की कॉरेजमाचो काळ लागलेलो हांवें पयलें चिंतलें कॉरेज सुरू जातांचो व्हिडिओ रिलीज करता पूण कांय कारणाक लागून डिले जाली पूण शेवटाक आमी केलो आनीक वाट सोद जिवीत अशें नांव दिलें आनीक हो व्हिडिओ आज फेसबुकाचेर खुबूच लोकांनी पळयला आनीक पळयत आसात जिणेचो तूं सूर्य आमचो काळकी वाटेर दिवो जसो काळजाक आमच्या गोठाय बरवसो आला शिरो तूं राखणो आमचो जिणेचो तूं सूर्य आमचो काळकी वाटेर दिवो जसो काळजाक आमच्या गोठाय बरवसो आला शिरो तूं राखणो आमचो जिणेचो तूं सूर्य आमचो आटे विटे सोंसले कितले मस्तकार कांट्याचो मुकुट घातलो आटे विटे सोंसले कितले मस्तकार कांट्यांचो मुकुट घातलो रस्तो कालवारचो रोगतान बोल्लो तीन खिळे कुडींत रिगले उदकाच्या थेंब्याक जीव तळमळ्ळो मनशा कुळाक सुटका दिवूं जेजू तूं मोगान खुर्सार मेलो जिणेचो तूं सूर्य आमचो काळकी वाटेर दिवो जसो काळजाक आमच्या गोठाय बरवसो आला शिरो तूं राखणो आमचो